30 दिसां परस चड उण्या काळात जाल्ल्या आनीक एका भिरांकूळ अपघातात काल राती उसरां पर्वरी हांगा गाडी चालकान नियंत्रण सोडून झाडाक धपको दिल्ल्यान 3 तरणाट्यांक जागेरच मरण आयले आनी 2 गंभीर जखमी आसात। गाडी रस्त्यार वेगान धांवताली अशें पुलिसांनी सांगले, पूण हेर तपशील अजून येवपाचे आसात। फाटल्या 24 वरांत राज्यात साबार अपघात जाल्ल्यान सरकारान हाजेर कसली पावलां उबारल्यात हाजेर प्रस्न उप्रासल्यात। पळयात पुराय बातमी। पर्वरी टीव्हीएस शोरूमा लागसार रस्त्यार वेगान धांवपी 5 जाणांची ईव्ही गाडयेक अपघात जालो। ताजो परिणाम इतलो खर जालो की 5 मदल्या 3 जाणांक थंयच मरण आयले आनीक 2 जाणांची स्थिती गंभीर आसा। सध्या तांचेर उपचार सुरू आसात। फाटल्या 2 सप्तकात जाल्ल्या भयानक अपघातांच्या माळेक लागून सरकाराच्या यत्नांचेर गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात। बाणस्तारी अपघाता उपरांत कांय दिसांनी अंमलबजावणी वाडयली, पूण उपरांत आसा तशी परिस्थिती रोखडीच निर्माण जाली। अशे अपघात आडावपा खातीर सरकार वावुरता असो दावो सरकार परत परत करता, तरी वास्तव उरफाटेंच दिसता। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।